बाळ्ळी हॉस्पिटला कडेन कुंकळी हायस्कुलाच्या बालरथाक अपघात जालो। अपघाताक सरकार जबाबदार नासले तरी भुरग्यांक उपचार जावपाक सरकाराचे घाळपण जबाबदार थारले। विरोधकांनी विधानसभेत मागणी करूनय बालरथाचे ऑडिट जावंक ना। बालरथाक घेवन विरोधी पक्ष फुडाऱ्यांनी भुरग्यांचे सेफ्टीचो प्रश्न उपस्थित केला। जाल्यार मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान घडणुकेचो तपास करपाचे उतर दिला। आज सकाळी स्कूल बस बालरथ जी स्कुलाच्या भुरग्यांक पावयता ती बाळे हांगासर तिका एक्सिडंट जालो। जे एक्सिडंट जावपाचें कारण अशें सांगता की ड्रायव्हराचे स्टेअरिंग आसलें तें लॉक जाल्ल्या कारणान ती बस सायडीक गेली आनी 2-3 पलटी खावन पडली। तेन्ना त्या बसीन अरावंड 27 भुरगे आशिल्ले। ते 27 भुरग्यांक इंजर्ड जाल्ल्या कारणान पयलीं बाळेच्या हेल्थ सेंटरान व्हेले। थंयसल्यान मागीर जे मातशें कोणाक चड माग लागलो तातूंतले 21 भुरग्यांक हांगा मडगांवच्या सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान हाडिल्ले आसा। तातूंतले 18 जाणां भुरग्यांक मातशें ट्रिटमेंट दिल्लो आनी ते नॉर्मल आशिल्ल्या कारणान तांकां मातशें घरात हाडिल्ले आसा। तशेंच जे 3 भुरगे आसा तांकां ऑब्जर्वेशना खातीर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान एडमीट केल्ले आसा। ऑपोजिशन लिडर युरी आलिमांव तशेंच आमचो डेप्टी सीएम बाबू पयलींचो डेप्टी सीएम बाबू कवळेकर हांणी येवन ह्या भुरग्यांची विचारपूस घेतला आनी डॉक्टरान सांगिल्ल्या प्रमाणे आतां त्या भुरग्यांची प्रकृती बरोबर आसा। गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेंकर। स्टेट ऑफ अफेर्स जे आमी उलयताय तेन्ना हे बालरथ बासीचेर आमी विधानसभेन हो प्रश्न घातलेलो की हेजें ऑडिट जावपाक जाय म्हणून। टुडे इट इज शॉकिंग टू सी दीज इनोसंट स्टुडंट्स ऑफ कुंकोलीम युनायटेड हायर सेकंडरी स्कूल जेन्ना आमकां कळोन येता की जो ड्रायव्हर आसलो तेजें स्टियरिंग लॉक जालें आणि uncontrolled ही bus went down and turtled 3 times and several children are injured today and some are very severely injured. Who is responsible for this? आज एक ऑडिट जावपाक जाय म्हणून जे बालरथीचे बासीचे आणि कदंबा बासी who transport students and who transport the innocent people कांयच मेंटेनन्स ना। ह्या सरकाराक फकत इव्हेंट करपाक जाय, ऑडिट ना, सेफ्टी ऑडिट ना। वेदर दीस बसीज आर सेफ हो प्रश्न आमी विधानसभेन मुख्यमंत्री केलोलो आनी त्या वेळार हे ऑडिट जावपाक जाय म्हणून आमकां आश्वासन दिलोलें। जे ड्रायव्हर बालरथाचे आहाय तेंगेले हे सगळे तेंगेले जे डिमांड आहाय भरपूर डिमांड आसले तेंगेले कांय डिमांड आमी पुराय करूंक ना। बाळ्ळी जो आज इन्सिडंट जालो पळय न्ही म्हणजे बालरथ तो एक्चुअली कित्याक जालो आनी कितें ताजी हांवें ट्राफीक परत रोड्स ह्या सगळ्या जाणांक इन्क्लुडींग द डिपार्टमेंट एड्युकेशन ती चवकशी करपाक लायल्या इन डिटेलान। म्हाका कळना फुडें सकाळीं हांवें आमचो डॉक्टर राजेश फ्रॉम GMC ताका इन्स्ट्रक्शन दिवन आजिलो हॉस्पिटलान जाका सॉरी हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान जाका ताका शिफ्ट केलें ताची सगळी डिटेलान इन्वेस्टिगेशन करून ताका सगळी जाय ती ट्रिटमेंट दिवपाक लायल्या। हांवें प्रत्येक प्रायवेट स्कुलाची बस जी आहा पळय आमच्या बालरथ स्किमी प्रमाणे सुद्दां बस मॅनेज करप हे स्कूल मॅनेजमेंटाची जबाबदारी आहे कारण ताका आमी मेंटेनन्साक पयशे दितात। कशी पडली खबर आसा तुमी? कशी कितें जालें तें कांय कळना? मुखार गाडी बी कितें येयली? आता तुका माल लागला ना? 7:20 पे गाड़ी पलटी हुआ। बाद में हम लोग को आवाज आया, हम लोग नीचे आया तो बच्चों को पीछे विंडो खोल के बच्चों को निकाला। ड्राइवर भी निकाल रहा था, ड्राइवर को भी चोट आया, बच्चों को भी चोट आया। बाद में निकाल के उनको साइड में के एम्बुलेंस नहीं आया। तो आपने क्या किया? बच्चों को निकाल के हॉस्पिटल हॉस्पिटल और बाकी ड्राइवर भी लेके गया, एक बच्चे को वो भी लेके गया। बाद में हम लोग इधर बैठा ला, बाद में बहुत लेट आया। ओके, तो आपने कितने बच्चों को निकाला यहाँ से? 9-10 बच्चों को निकाला। ओके, 10 बच्चों को। बाद में और बाकी लोग आए निकालने के? बाकी लोग और आया, बाकी लोग रोड पे था वो देख रहा था। बाद में एक लेडीज आया, लेडीज ने भी बच्चों को निकाला आणि 4 भुरगे हाडिल्ले आणि टोटल आता एडमिशन 3 जाले। बाकीचे भुरगे टोटल किती भुरगे हाडले? टोटल हांगा 21 हाडले।
बाकीचे थंय कितें ट्रीट जातालें तांकां सगळें ट्रिटमेंट दिवन आतां परत तिगूय जाण एडमीट. बाळ्ळी हॉस्पिटलाकडेन जाल्ल्या अपघाताचो पोस्टमॉर्टम गोवा 365 केला. तातूंत जायत्यो गजाली उक्ताडार आयल्या. अपघातांतली भुरगीं, त्या वेळार थंय हजर आशिल्ले कामगार सगळ्या कडल्यान आमी चवकशी काडली. असले अपघात टाळूं येतात. तो जालोच कित्याक हे कळ्ळें जाल्यार फुडें टाळप सोपें जातलें. All 27 students were there. Here shifted 21. Okay. Students little get nervous and only 3 are kept in admission. They are just doctors saying they are good, but they are kept on for the observation. So कितली टोटल कितली आशिल्ली भुरगीं बसी? All together 27 भुरगीं आसलीं. So तितले 21 हांगा शिफ्ट केलो. बाकीचे सगळे ओके आसले ते. 27तले 3 जाणांक तेमी म्हणपाक लागले की आमी मातशें ऑब्जर्व केलें. एकट्या मातसो तकलेक लागले आसा. ती भुरगीं जाल्ल्या तेगे मातशें एट द एज ऑफ 10 ते 12-13 वर्सांची मातशी नर्वस आसा ती भुरग्यां. तर आतां ऑब्जर्वेशन आतां थोडे भुरग्यांक तेंचे पेरंट्स घेवन गेले. आतां ते बसीक रावता. तांकां घराडेन वचून मातशें ती रिलॅक्स. ड्रायव्हर कसो ड्रायव्हरची कंडिशन? म्हाका ते कांयच आयडिया. नॅशनल गेम्स आणि इफ्फी ह्या दोन्ही प्रोग्रामा खातीर ज्यो बाळ्ळीच्यो एम्ब्युलन्स आसल्यो बाळ्ळी हेल्थ सेंटराच्यो त्यो पणजे व्हरून दवरल्ले आसात आनी हांगा एम्ब्युलन्स ना ताका लागून सद्याक भुरग्यांक फटाफट बेगीन व्हरपाक मडगांव व्हरपाक लेट जालो ही खरी गजाल आहा. हें एक आमचें दुर्भाग्यशें. ह्या सरकारान ताची नोंद घेवपाक जाय आनी जे एम्ब्युलन्स जाय ते बरोबर आसा आनी ती सरकारान ताची नोंद घेवन ती अवेलेबल करपाक जाय. कित्याक एमर्जन्सी आसा एमर्जन्सी कितें घडटा तेन्ना मोर एम्ब्युलन्स शूड बी वेरी अवेलेबल इन द हॉस्पिटल. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, संदीप तुयेकार, जवाहर बर्वे आणि ओमकार देशप्रभू.